एक घडी भर दोळे आमचे धांपया, दोन्ही हात आमच्या काळजाचेर दवरया, सगळे आमचे जिवीत समर्पण करूया. मुगले दीस तुमची कितें योजना आसा ती सगळी जेजूच्या पांयां ताला भेटोवन दिया. तुमचे कितें मागणी आसात सुमयाक भेटोवन दिया. कितें तुमचे रायले कश्ट जावंक पुरो, अनवर जावंक पुरो, पिडाशिडा जावंक पुरो, निरासपण जावंक पुरो, सुलवणी जावंक पुरो, ह्या रिणाच्या भार जावंक पुरो, सगळें जेजूच्या पांयां ताला भेटोवन दिया. सुमया हें सगळें तूं पळयताय जेजू. म्हाका हे सगळ्यांत हांव सुटका दी. तुजे भुरग्यां सावन ससनाच्या ससनाक जिवंक कृपा दी जेजू. आमकां आमच्या सगळ्या जिवितांत तुजी खाकुळतानी करपा लाभय जेजू. आमच्या कुटुंबांक तुका समर्पण कर दिता जेजू. आमच्या भुरग्यांक तुका समर्पण कर दिता. आमच्या युवजनांक तुका समर्पण कर दिता जेजू. तुज्या वाटेन आमकां तूं चलय. तुज्या उतराची समजोनी आमकां दी. सोमया जेजू ह्या पवित्र सभेंत रावून पवित्र सभे सांगता तुजो मोग करूंक आमकां फावो कर जेजू. खंयच्या ते रितीन आमी पवित्र सभा सांडून वसनातले बरी जेजू. आमकां तो राखून सांबाळ जेजू. तुज्या आश्रयाकाल आमकां दवर जेजू. तुज्या सावळेंत आमकां दवर जेजू. तुजो मोग आमी करता, तुजी स्तुती आमी करता, तुका आराधना आमी करता. सगळे आमचे कुटुंब तुका समर्पण कर दिता जेजू. तुजे तावन आमकां काकुळतानी दया माया इदोळ लाभल्या, आजय लाभल्या आनी मुखारी लाभतली. कित्याक तूं आमकां बिलकूल सांडून घालचो नाय, तूं आमकां सांडचो नाय. कित्याक तूं आमच्या संगता सदांच आसाय. तुजी दैवीक सगत आमकां घटाय दिता, बोळ दिता, जानवाय दिता. आमकां खालतें करता, बोळें करता, सोंसणीक करता, दयाळाच्या हातेर करता. पवित्रपणान जिवंक ह्या संवसारांत आमकां तूं दया दाखयताय जेजू. तुका आराधना करता, तुजी स्तुती करता, तुका महिमा दिता जेजू. सगळें समर्पण कर दिवन अभिषेका खातीर, एनॉयंटिंगा खातीर आमी मागया. दोन्ही हात आमचे उक्ते दवरया. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा, मुझे ले जाओ यीशु के चरणों में. पवित्र आत्मा, तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए. घुटने टिका कर, सर झुका कर, हाथ उठाता तेरे लिए. तेरे लिए, सिर्फ तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए, तेरे लिए यीशु, तेरे लिए मैं हाथ उठाता हूँ. यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु, यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है,
यीशु ही जीवन है, यीशु मेरा प्रभु। Hallelujah. We lift up your name, O Lord. Hallelujah. 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 Hallelujah, 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 hallelujah. Hey, Radha Kalavra Kasha, Shantaramara Karavala Kala Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise the Lord, glorify mighty God. Worship Lord Jesus, Jesus. Praise the Lord. Praise the Lord. बसया आम्ही सकट बसून देवाच्या उतारास आम्ही ऐकूया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. तुमकां कश्ट आसात गे? कश्ट नातली कोणी आसात गे? कोणी ना त्या संवसारान. प्रेज द लॉर्ड. हर एक रितीनी कश्ट आसात. चड दुडू असलेल्यांकी कश्ट आसात, दुबळी असल्याकी कश्ट आसात, मध्यम वर्गाचे आनीक कश्ट चड. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पूण देवाचे उतर सांगता कश्ट कोणाकी परमनंट नाही. प्रेज द लॉर्ड. कश्ट परमनंट नाही. एक 25 वर्सां पयलींचे तुमचें जिवीत पळयल्यार, 25 वर्सां उपरांत आज पळयल्यार कांय तरी फरक पडटा गे? पयलें 25 वर्सां पयलीं आसले बरी आजुनूय आसा ना? प्रेज द लॉर्ड. फरक आसा न्हय? प्रेज द लॉर्ड. 25-30 वर्सां पयलें खंयच्या एका इगर्जे गेल्यार थंय कॉम्पाउंडांत वेकलां ते दिसनातली. प्रेज द लॉर्ड. पूण आज 25 वर्सां पळयल्यार पार्किंगा जागो ना. तरी पुरो आशिर्वाद न्ही गे देवाची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. प्रेज द लॉर्ड. लोक खंय तावन खंय पुरा बसतांनी आनी कालें बरा येतालो पयलें. हांव पयलें पुरा पयस मागण्या कांडेट करून येताना आज त्यात इगर्जेक हांव गेल्यार थंय पार्किंगाक जागो मेळना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. म्हळ्यार देवान आशिर्वाद हर एका कुटुंबाचेर घाल्यांत. प्रेज द लॉर्ड. कश्ट आसात, कश्ट आसले बरीत, पूण आनी एका कुशीन कश्टांतय आमकां सोंसणीकाय दिल्या आनी देवान आशिर्वादय केला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. एक 25-30 वर्सां पयलें एक सायकली नासलेल्या मनशा कडेन आतां 2-3 गाडयो आसात. प्रेज द लॉर्ड. तर देव आशिर्वादीत करता. हे देवान दिल्या शिवाय कोणाकी कांय मेळटा गे? मेळना. देवान दिल्या शिवाय संवसारांत कोणाकी कांयच मेळना म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. जोआंचो वांजेल 3रो अध्याय 20 आनी 7 वाक्यां. जॉन चॅप्टर 3 वर्स 27 सांगता. ह्या विशयान पळया. देवाच्या उतार आयकूया. देव जुवान तांकां जाप दिली. देवान दिल्ल्या करीत कोणाकी कितेंच मेळना. तर आमकां कितें बरें दिलां? कोणें दिलां? कन्फर्म करा. तुमच्या मिनतेन केल्लें न्ही तें. तुमच्या कालें चड्ड दीस आनी रात घोळोवन केल्लें न्ही तें. देवान दिल्लें. घोळोवंक तुमकां सकत तनातलेल्या खंय तावन घोळटाले. काम करूंक तुमकां मोतीक जानवां येता ना जाल्यार खंय तावन काम करता जाल्यार. तुमकां काम करूंक या तुमच्या कुटुंब चलोवंक तुका भलायकी नातली जाल्यार खंय तावन करता जाल्यार. तर हर एक आशिर्वादां पटल्यान देवाचो हात आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आज समजून काण घेया. जें कितें म्हजे कडेन आसा तें सगळें म्हाका देवान दिल्लें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर देवान दिल्लें देवाक आमी महिमा दिवंक जाय. देखून कश्टांत आमकां संतोश पाव म्हणून पवित्र पुस्तक सांगता. प्रेज द लॉर्ड. बारीक कश्टांची गजाली शिकोवण आहा पळय. कश्टांत संतोश पावचें म्हळ्यार कोण घेतलो आस्पत्रेंत आसा, मस्त कश्टांनी आसा, ताका तो संतोष पाव म्हळ्यार तो मनीस काले म्हण्यात. तितले सोलाबायचे शिकोवण न्ही जेजूची. प्रेज द लॉर्ड.
हालेलुया. पूण एखाद्या ते कश्ट संतोष पावता जाल्यार त्या कश्टांतीच तुमी संतोश आसा जाल्यार तो संतोष तुमचो परमनंट संतोश जातलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून कश्ट आजकाल कोणी कश्टा विशयान सांगनात. कश्ट कित्याक येतात हाचे विशयान काही पुरा प्रॉस्परिटी गॉस्पल समृद्धी सगळ्यांक समृद्धी जायचे कश्ट नाकात. पूण देवाचें उतर कश्टा मारिफात मात्र सर्गींचे राज. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून रोमाकाराचे पत्र 8 अध्याय 18 वाक्य सांगता. रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 18. ह्या काळार आमी सवता ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावचे आसा ते महिमेक सरी केल्यार ते कांयच नाही म्हणून म्हाका आमी लेखी नावणे. आज आमकां मेळिल्ले कश्ट मुखले आमच्या जिवितांत ते फायद्याक पडटले म्हणून आमी लेखी नाव हांगा कित्याक कश्ट घे म्हणून आमी पुरपुरचे देवागे पुरपुरता. देवा म्हाका इतले कश्ट दिले. देव बिलकूल कश्ट दिना ते आनी एक सत आमी समजून काणगेचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंयची एक आवय या खंयचोय एक बापूय तुमी तुमच्या भुरग्यांक कश्टान घालूंक प्रयत्न करतात गे. हां कश्ट दितात गे तांकां ना. तर देव तुमचे बरे गे ते म्हजे बरे गे ना ना. ताच्याक व्हरतो तो कश्टान आमकां घालूंक प्रयत्न करीत गे. हे कश्ट आमकां दीत गे ना. बिलकूल ना. म्हाका सूख समजोनी आमची ही समजोनी सूख समजोनी काडीचे. देव आमकां बिलकूल कश्टान घालिना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी देव आमकां बिलकूल कश्ट दिना दिना पिडा आशिल्ल्या दिना ती परत दिना. मस्त अंतू बायबलांत आमी उगडापें जाल्लें आसा उतरां. प्रेज द लॉर्ड. ह्या काळार आमी सोंसता ते कश्ट मुखल्या काळार आमचे ते उगडापी जावची आसा ती महिमेक सरी जाल्यार ते कांयच नाही म्हणून म्हाका दिसता. प्रेज द लॉर्ड. तर कश्ट ह्या संवसारांत कांयच नाही. आमी मुखल्या जिविताक पळयचे. प्रेज द लॉर्ड. कितले गी सांत भक्त ह्या संवसारांत जियेतना कश्ट मागून काण गेल्ले आसात. मागून काण गेल्ले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हांव एका पॅरिशाक येता. म्हजी पॅरिश सेंट रिटा पॅरिश सारिताची. तिचें जिवीत पळयल्यार तिणें कश्ट मागून काण गेल्ले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजूच्या कांट्याचो मुकुट मागून काण गेल्लो. तो गाय मरता म्हणसरी कुसो नासलो जाल्यार ते सोसून काण घेवन आसली ती कश्ट मागून काण गेले. कित्याक तिणें मुखल्या जिविताचे संतोष पळयल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी ती कांय सांत म्हणून आवडल्या. ती कांय अवकार न्ही. ती काजारी स्त्री. दोगां भुरग्यांची आवय ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. खंयची एक आवय जर आपली भुरगीं वायटाक येता म्हणून तांकां मोर्ण दी म्हणून मागयत गे. तिणें मागला न्हय. तिच्या घोवाक मर्डर केल्लें. कित्याक पयलें तो वायट सवंग वळख जालो. पियोवण्याक वळख जालो. ताच्या मागीर तो परिवर्तन जालो. परिवर्तन जाताना तांच्या फ्रेंड्सांक कांय मेळनातलें हाचें तावन देखून ताका फ्रेंड्सान सेकंड मर्डर केलें. आतां पूत तरणाटे दोगी जण पूत आनी तांकां फारीक फोन काणी घेवंक चिंतलें. बापायक जिशी मारल्यांक आमी जिशी मारता. देखून आवयन मस्त समजयलें. पूण आवयन समजलें ना ते देखून देवा कडेन मागलें. एका जाणां ते मर्डर करता जाल्यार तांचे आत्मे नाश जातात. प्रेज द लॉर्ड. देखून ती म्हाका लागली म्हज्या भुरग्यांचे आत्मे नाश जावच्या पयलें ह्या नाश जावंक वचूंक वेच्या पयलें तांकां मरण दी म्हणून खली आवय जावी ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तिणें मागलें बरी जालें. तांणी निर्धार काणगेदान ताका बोले दोगांयकी ताप आयलो आनी त्या तापांत थोड्या दिसांनी मरण पावलें दोगी जाण पूत. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तर कळ्ळें कश्ट आसा तिचे. तरणाटे पूत घोवाक मर्डर केलां. तरणाटे पुती मरण पावले. कळ्ळ्या परिस्थितीन ती जियेल्या पळया. एकाच जारी बायल ती. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून मगच्या भावानी बहिणी जर आमकां कश्ट येताना ते कश्ट आमच्या मुखल्या जिविताक फुडल्या जिविताक ह्या ससनाच्या जिविताक आमी ते आमकां मुखार आनी ते पळयल्यार आमचे संवसारीक कश्ट कांयच न्हय म्हणून बगता म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. सांत पावल. प्रेज द लॉर्ड. पेद्रूचें पयलें पत्र 5 अध्याय 7वें वाक्य 1 Peter chapter 5 verse 7. सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा. प्रेज द लॉर्ड. सगळो तुमचो हुस्को
हें करना न्ही आमी सगळो आमचो हुस्को आमचेर माथ्यार वळून काणी घेवचे ताजेर सोडिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पळय सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा जेजूचेर सोडा कित्याक तसो तुमची जतन घेता जर आमचें टेन्शन आमींत कान घेवन आमींत करून तें आमी देवाक समर्पण करून दिनासतना आमचेंच जिवीत जियेता जाल्यार तें तो काम करिना वगीत रावता तो प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तूं कंत कर न्हू तुजे प्रॉब्लेम सॉल्व कर म्हणटा प्रेज द लॉर्ड जाता गे देखून तूं वडोल तो संदेश दिल्लो पळय प्रेज द लॉर्ड देखून सगळो तुमचो हुस्को ताचेर सोडा कित्याक तो तुमची जतन घेता कॅरकाण घेता तुमचे तुमी कशे आतां आमी चिंता आमी संवसारांत कित्याक जेजू आमकां दिसना देव आमकां दिसना पवित्र आत्मा दिसना आमीच कश्ट येता म्हणून ना तांचो आदार आमकां आसा आमच्या कश्टान प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तसो आदार आसा आमकां एकसुरपणान आमच्या जिवितांत ते आसात बाप पूत आनी पवित्र आत्मा आमचे संगत जी येतात आमकां एके फावटी बगना तो आमचे संगत आसा गे म्हणून आमी चिंता देवानी म्हाका सोन घाला गे बिलकूल सोन घालिना देव प्रेज द लॉर्ड हालेलुया सोन घालचें म्हळ्यार कितें कितल्या व्हडल्या पातक्याक तो फाटी हाडूंक पळयता सोन घालिना प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 देखून आमचें जिवीत तशें जावंक जाय म्हणटा रोमकारां बरयल्लें पत्र 8 अध्याय 20 आनी 9 वाक्यां रोमन्स चॅप्टर 8 वर्स 29 जांकां विसरून काडच्या आदींच तो वळखून तुमकां ह्या संवसाराक धाडच्या आदींच तुमकां वळखोवच्या आदींच तुमी ताका वळखोवच्या आदींच तो तुमकां वळखता प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तो तुमकां वळखोन जाणा प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी तांकां आपल्या पुताच्या सारक्याची जावंक ताणें निर्मिला जेजूच्या सारक्याचें जावंक देवान आमकां निर्मिला आमी देवाच्या सारक्याचे स्वरुपाचे पातका वरवीं आमी तें स्वरूप आमी होगडायलें आतां प्रत्येक आमी तें सारकें आमी जोन कान घेवचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया कित्याक आमकां देवान रचतना कशें रचलें ताच्यात सारक्याचें ताच्यात स्वरुपाचें रचलें पूण पातका वरवीं आमी ताचें सारकें वगडायलें प्रेज द लॉर्ड ताचें स्वरूप आमचें ताणें वगडायलें देखून परत देव आमकां आपोवन दिता म्हळ्यार जेजूचें सारकें परतेक तुमी कान घेया रिसीव करा पातका पाठ करा वायट सवय सोन सोडा आनी देवा तें एक जाया तें जाल्यार तुमी म्हजें सारकें आपणायतल्यात प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 आनी सारकें जावंक ताणें निर्मिला अशें जायत्या भाऊ भावंडाच्या घरांत आपल्या पुतान मालगोड पूत जायजे म्हणून ताणें वेवचिलें प्रेज द लॉर्ड पोरण्या सल्ल्यान आमी गेल्यार फर्स्ट चायल्ड मालगोड्या पुताक देवाक समर्पण दिवंक आसलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी खंयच्याय मन जातीचें फस्ट फळ म्हळ्यार फील देवाक समर्पण आसलें प्रेज द लॉर्ड आमच्या काळार लागीं लागीं एक 30 वर्सां पयलें हांवें म्हज्या घरा पळयलां आमच्या घरांत खंयचीय एक बरी फळ वस्तू जाल्यार फस्ट फळवल आमकां आलतारीक व्हरून थंय मिसाक व्हरून दिवंक आसलें मिसाच्या वेळार काणीक व्हरोंक आसलें प्रेज द लॉर्ड एक फस्ट काडिल्लें दूद सयत इगर्जे व्हरोंक आसलें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया तगले सांगता घरांत खंयची वस्तू जाल्यार पयल्या एका कावात्याचेर एक पयलो नाल्ल जाल्यार या पयलो बोंडो जाल्यार ते देवाक व्हरोंक आसलें आमकां भुरग्यांक आमकां लायन एक एक बाब काण दितलो व्हरा रे काणीक व्हरोंक म्हणून प्रेज द लॉर्ड आनी हर एक आयतारा काणीक सादारण इतली लांब आसतली प्रेज द लॉर्ड आतां बळ्या कोण व्हरता काणीक प्रेज द लॉर्ड आमच्या मतींत काणीक कित्याक दिवचे गे म्हणून आतां ते मार्केटींत काणीक बरें व्हरता ती दिवच्या की तुमी कांय तरी इल्ली काणीक घाल्यार बरें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया पूण घरांत जावची आमी तें व्हरोंक आसली पयलें देखून देवान येवचिलां हर एकल्या घरांत मालगोडो पूत जेजू जायचे म्हणून प्रेज द लॉर्ड हालेलुया 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 प्रेज द लॉर्ड प्रेज द लॉर्ड देखून आमी समजून काणगे आमी हर एकली देवाचीं भुरगीं प्रेज द लॉर्ड हालेलुया ताच्या भुरग्यां पैकी खंयच्या भुरग्यां तूं मालगोडे गे मालगोडे जाल्यार तुवें देवाक भेटोवन दिवचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया आनी निमोनो जाल्यार देवाक भेटोवन दिवचें प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून फस्ट एंड लास्ट ती देवाची प्रेज द लॉर्ड हालेलुया देखून जाकोबाचें पत्र सांगता 5 अध्याय 10 वाक्या
कस्ट आमचेर आयिल्ल्या वेळार आमी कांय कंगाल जायचे म्हणना. जेम्स चॅप्टर 5 वर्स 10 सांगता, भावा भयणीनो, सोमयाचे नावी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टामध्ये दाखयलेली सोंसणिकायची देख घेया. खंयच्या अपोस्तलांक कश्ट येवनान सांगा. सगळ्यांक सर जावन मारतीरीत मेले. प्रेज द लॉर्ड. जुवांव एकलो सोन. पूण जुवांवच्या विशयांत बायबलान तेदे फाटलें बरोवन ना. ताका उनून तेलांत घाल्लो गे ताका जुशी मारून रोमन अधिपती. प्रेज द लॉर्ड. सोळ्यार त्या तेलांत घाल्यार ताका कांय जावना गे. ताची स्किन सयत कांय उलपवं ना. देखून कशें जाल्यार ताका जुशी मारूंक जायना म्हणून त्या फातमोस द्विपाक ताका थडी पार केल्लो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक म्हळ्यार जेजून सांगलेली उतरां न्ही, तो हांव फाटीं येता म्हणसर जिवंत आसा जाय म्हजी खुशी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आनी प्रायवंत जावन नॉर्मल डेथ मरण पावलो जुवांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून हर एका संगतीन पळया देवाचें उतर सांगता जाकोबाच्या पत्रांत, भावा भयणीन, सोमयाचे नावी उलयल्ल्या प्रवाद्यांनी कश्टामध्ये दाखयलेल्या सोंसणिकाय विशयांत देख घेया. सांव पावलो कायलेले कश्ट, ताणें केल्लेतले मार, ताणें केल्लेतले ते मिसांव कोणे खंयच्या दुसऱ्या अपोस्तलांनी करूं नासतले. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमच्या इगर्जेंत दोगां सांताचे महान सांताचे स्मरण करतात. सांव पेद्रू आनी सांव पावलो पेस्ती दोगांचे ओट्टू घेता. प्रेज द लॉर्ड. ते पवित्र सभेचे मेन खांबे म्हणटा आमची पवित्र सभा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तांणी सोंसलेले कश्ट, सांव पावलून सोंसलेले कश्ट 3 पोटी ताका 39 मार पडल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. नाल्यार 40 मार दिनातले 39. प्रेज द लॉर्ड. 3 पोटी पडल्यात म्हणटात. 2-3 पोटी कितें बोट ताची फुटल्या. प्रेज द लॉर्ड. 1 पोटी विकाळ आग्यान ताका रेवड घाला. कितले पोटी तो झैलान पडला, कितले पोटी अशें ताका मारलां. पूण जाल्यार ताचे कश्ट म्हणटात. देखून हांगा म्हणटा जाकोब ताची देख घेया. प्रेज द लॉर्ड. कश्टान ताची देख घेया. हेब्रेवांचें पत्र आमकां सांगता 13 अध्याय 15वें वाक्य. हेब्रेव चॅप्टर 13 वर्स 5. 13:5 हेब्रेव 13 अध्याय 5वें वाक्य. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक मेन हे आमकां पळय संवसाराचे ओडण्यो हांगा येवच्यो. पयशे आयिल्ल्यान ते ओडण्यो येतात. पयशे आयिल्ल्यान पुरो आमकां पळोवंक दिसलें पुरो जावंक घरा हाडून दवरता. जागो ना जाल्यार वडणी माळ्यार पुणी घालतात आमचे कडेन आसा म्हणल्या खातीर. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना. दुडू कितलोय आसूं दी तुमच्या जिवितान, पूण ते प्रेरण दुडवाची आशा तुमकां प्रेरण जायना जावं दी. कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. प्रेज द लॉर्ड. कितली मांद्री आसा तितलेच हळें ती गोत्ता पळय तुमकां. प्रेज द लॉर्ड. नाजाल्यार मांद्री कितली आसा ताचे गिल्ले पांय चड पडल्यार पांय धरणीर पडटात. देखून ती गाद केल्या मलगड्यांनी. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून दुडवाची आशा तुमच्या जिवनाक प्रेरण जायना जावं दी. तुमचे लागीं कितें आसा तितल्यानच तुमी दादोशी जावंक शिका. देवान समोळा हांव तुमकां सोन्न घालचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. पयलींच्या काळार पुरा आमकां खंय जाल्यार मास काय जाल्यार खंय फेस्ताक वचो जाल्लें न्ही. कितलीं महिला सोलोन येताले ते मास खावचे खातीर. प्रेज द लॉर्ड. ते 2 मासां खावंक नातली. कुंकाड केल्ल्यांक दुखोर ना, दुखोर केल्ल्यांक कुंकाड ना म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. आनी खंय खंय पुरो आमी फेस्ताक येतल्या. पूण आतां फेस्ताक वचचें म्हणना दिसाक 2-3 मासां घरांत आसतात. प्रेज द लॉर्ड. 3 मासां कांय ना जाल्यार तरी मनशाची मासां खावंक प्रयत्न करतात कुटुंबांत. भाऊ भयणी, आवय बापायक विरोध रावचे हें पुराय एकामेका मासां खावची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून तुमी दादोशी जावंक शिका. कितलें आसा तितल्यान दादोशी जावंक शिका. देवानच म्हणलां हांव तुमकां सोन्न घालचो ना, हांव तुमकां सांडचो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 गलतकारांचें पत्र सांगता 5वो अध्याय 20वें वाक्य. गलेशियन चॅप्टर 5 वर्स 20. गलतकारांचें पत्र 2रो अध्याय 20वें वाक्य. क्रिस्त सोवें म्हाका कुरसयला. सांबाळूची उतरां पळया. क्रिस्त सोवें म्हाका कुरसयला. हांव आतां जियेता तो हांव न्हय बगार
क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. क्रिस्त म्हजे थंय जियेता जाल्यार क्रिस्ताचे इल्ले कश्टी म्हाका आसतात जिवितान. कश्टांतले कोणी ना. क्रिस्तांवां कोणाक विचारा तुका कश्ट आसा की खंडीत आसा. दुडू आसल्यांकी दुडू नातल्यांकी सगल्यांकी कश्ट आसा. प्रेज द लॉर्ड. ते एक आमकां वांटो कश्ट म्हळ्यार वांटो. कित्याक आमी क्रिस्त थंय जियेता वय जाल्यार क्रिस्ताच्या कुडींत आमी भागीदार जाता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. बरं क्रिस्त म्हजे थंय जियेता. प्रेज द लॉर्ड. कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पयल्या पत्रांत 10 अध्याय 13वें वाक्य 1 Corinthians chapter 10 verse 13 ते अशें सांगता. मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळू येवंक ना. प्रेज द लॉर्ड. थोडे फाटी म्हणटात म्हाका ताळणी आयली. ताळणी येवचे कांय प्रॉब्लेम न्ही. हर एकल्याक ताळणी येता. प्रेज द लॉर्ड. ताका जीव दिवचो मात्र पाताक. प्रेज द लॉर्ड. ताळणी येता आमकां. दुडवाची ताळणी येता. पूण दूड जमोन दवर कोणाकी दान धर्म करनासतना दवरल्यार खंडीत ताका वाटी देव दुसरी दाखयता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. मनशाच्यान जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी तुमकां येदोळू येवंक ना. केदळत देव आमकां आमच्यान ताका ओवरकम म्हळ्यार ताचे त्या ताळणेचेर जैत व्हरूंक जायना तसली ताळणी आमकां येवंक देव सोडिना. प्रेज द लॉर्ड. हर एक ताळणी येता जाल्यार तुमकां ते देवाक कळीत आसा आनी ते तुमकां ताचे वयर जैत व्हरूंक सकती दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. येदोळ देखून देव विश्वासी तो आमकां तांकी वरती ताळणी येवंक सोडिचो ना. ताळणी आयलेल्या वेळार ताचेर जैत व्हरूंक उपाय आनी थीर रावोंक तो घटाय दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. तुका आयडिया दिता तेजेतान कशें भायर येजें की म्हणून आनी तुका घटाय दिता सकती दिता त्या ताळणेतान भायर येवंक. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून जेजूक ताळण्यो आयिल्ल्यो न्ही. 40 दीस उपास केल्या उपरांत पवित्र आत्मा ताका अरण्याक व्हरून गेलो आनी अरण्यान थंय ताळतोळ आयलो आनी ताका ताळणी केली. एक संवसाराची आशा आकांक्षाची ताळणी, एक बुकेची ताळणी, एक राजवटकीची ताळणी. आमकां सर जावन तें येवचें न्ही. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देवाचे सेवक केदाळय ताळणेक तयार रावचें म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया हालेलुया. रोमन्स चॅप्टर 12 verse 2. रोमाकाराचें पत्र 12 अध्याय 2 वाक्य. ह्या संवसाराची साल तुमी आदारी नाकात. देवाचे भुरगीं आमी आमकां कश्ट येतना अनवर येतना ह्या संवसाराची साल तुमी आदार नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं. तुमचे जिणयेचेंच रुपांतर जावन जेजून रुपांतर जावन दाखयलें. देखून आमकां रुपांतर जावंक म्हळ्यार वायट सवयातावन आमी रुपांतर जावन देवाच्या रासाक देवाच्या महिमेक देवान आमकां उपयोग करचे बरी आमी रुपांतर जावं. तो वळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सकट आमी ते वाचया. ह्या संवसाराची साल तुमी आदार नाकात. बदलाक तुमची मनां नवीं जावं दी. तुमच्या जिणयेचेंच रुपांतर जावं दी. तो वळ तुमी देवाची खुशी कितें म्हणून सोदून काडूंक पावतल्यात आनी खंयचें बरें देवाक मानतात आसलें आनी संपूर्ण म्हणून तुमी समजून घेतल्यात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया. देखून आमी सरू संवसाराची साल आमी सोडूंक आसा. प्रेज द लॉर्ड. संवसाराची साल म्हळ्यार कितें? संवसारांत कितें आमकां आशा आकांक्षा आसता. दोळ्यांची पुसलवणी आसा आनी काळजाची आशा आसता. प्रेज द लॉर्ड. दोळ्यांची पुसलवणी बारी डेंजर. थोड्यांक आपले थोड्यांक भुरग्यांक पळय व्हडल्या व्हडल्या मोलाक रापोणार नात. कित्याक म्हळ्यार पळयलें जायचें त्या भुरग्यांक न्ही गे. दोळ्यांची पुसलवणी आमकां दोळ्यांक मस्त बरें बरें दिसता. तें आमकां पळयलें एके कडेन जाय पडटा. पूण आमचे परिस्थिती कशी आहा म्हणून आमी पळयचें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. त्या परिस्थितीक जिवंक आमी शिकचें. प्रेज द लॉर्ड. आज तुमकां जायना जावंक पुरो पूण थोड्या दिसा उपरांत थोड्या म्हयन्या उपरांत थोड्या वर्सां उपरांत तें सगळें तुमकां कान घेवंक देव फावो करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया 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 हालेलुया. आज तुमी उण्यांतल्या उणें कितें पयशांची तुमी ड्रेस घालता जावंक पुरो पूण थोड्याच वर्सांक तुमची कितें आशा आसा पळय ते देव पुरो करता. देवा सांगता रावल्यार. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया हालेलुया
हालेलुया. देखून जुवा सुवांजल आमकां सांगता 13वा अध्याय पयलें वाक्य जॉन चॅप्टर 13 वर्स 1. पास्काच्या परबे आदी जेजू हो संवसार सांडून बापासरची वेची आपली वेळ घडी लागीं पावल्या म्हणून जना आसलो. संवसारांत असलेले आपणासो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तसो मोग करून ताणें दाखयलो. प्रेज द लॉर्ड. कुर्सार मरोवन आपलो मोग ताणें आमकां दाखयला. प्रेज द लॉर्ड. संवसारांत आसतनाय ताणें आमचो मोग केला. आमच्या खातीर ताणें मागणें केलां. पळया जो सवांजल 17वा अध्याय वाचा. म्हज्या खातीर आनी तुज्या खातीर जेजून केल्लें मागणें. प्रेज द लॉर्ड. कितलें बरें मागणें केलां जेजून हो संवसार सोडून वयच्या पयलें. आनी तो आमचो मोग केला म्हणून ताणें संपूर्ण ताणें दाखयलो कशें कुर्सार मरोवन आमचे खातीर प्राण अर्पूण ताणें दाखयलो तूं आमचो मोग करता म्हणून. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. कित्याक आयच्या दिसाचे तुमी वाचलां जाल्यार आमकां मोलाक घेतलेलें भांगारान रुपयान ह्या नाश जावनेच्या मालान न्हय, बगार जेजूच्या पवित्र आमोलीक रक्तान म्हाका आनी तुका परचेस केला, आमकां मोलाक घेतला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आयचें पयलें वाचा पेद्रूच्या पत्रांतलें कितें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आनी तातूंत क्लियर सांगलां जेजून आमकां परचेस केलां. प्रेज द लॉर्ड. आतां तुमी एक वस्तू परचेस केल्या उपरांत ती तुजी जाता की एका शॉपान वचून एक खंयचे एक इलेक्ट्रॉनीक आयटम तुमी परचेस केले जावं मिक्सी ती तुमी कान गेल्या उपरांत ती तुमची जाली वय गी. तांकां अधिकार ना न्ही ताचे वयर. तशें ती जेजून आमकां ताणें परचेस केल्या उपरांत आमकां अधिकार आसा गे? कांय ना. आमकां अधिकार ना. कित्याक ताणें परचेस केला आमकां. ताच्या अमोलीक रक्तान आमकां विकतें घेतलां, मोलाक घेतलां. आमी ताची आमचे वयर ताका अधिकार आसा, म्हाका आनी तुका अधिकार ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. आमकां परचेस केल्लें बिल्ल आसा पळय, GST लेखार ताणें फारीक केलां आमकां परचेस केल्लें बिल्ल. देखून खंयच्याय रुपयान भांगारान या नाश जावनच्या मालान न्हय, बगर ताच्या अमोलीक रक्तान ताणें म्हाका आनी तुका परचेस करा. तर आमी कोणाची जाले? हांव जर आमचे वयर म्हाका आनी तुका, तुजे वयर म्हाका, म्हजे वयर तुका अधिकार आसा गे? कोणाचेर कोणाक अधिकार ना. तुजेर तुका अधिकार ना. अधिकार कोणाक? जेजू. कित्याक तूं परचेस केला न्ही ताणें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमी आमची आस्त न्हय, आमी देवाची आस्त. देवान म्हाका आनी तुका आपल्या पुताच्या अमोलीक रक्तावरी ताणें परचेस करून ताच्या गोपान घेतला. आमी ताची. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून आमकां आमचे वयर कालो अधिकार ना. अधिकार देवाक आमी सोडून दिला. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून माथ्या हो सवांजल आमकां सांगता 11वा अध्याय 20 आनी 8 तावन 30 वाक्य. मॅथ्यू चॅप्टर 11 वर्स 28 to 30. या तुमी समेस्त म्हजे सस्तीन तुमी खसतले न्हू आनी वजन वयतले न्हू. हांव तुमकां विशव दितलो. आतां हे विशव केला थोड्यांनी चिंतचे आमी मेल्या उपरांत तो विशव म्हणून ना. जिवंत आसतना ह्या विशवान तुमी जियेचे. प्रेज द लॉर्ड. कश्ट जालो आनी वजन वयतलो तुमी म्हजे सरसीन येया आनी हांव तुमकां विशव दितलो. कश्ट कोणाक आसात? वजन खंयचे जावं पुरो रिणाचें वजन, जावं पुरो दूख, कश्ट, अनवर, पिडाशा, निराशपण, चलवणी, हे सगळे कश्ट वजन होवन आसले ना तुमी म्हजे सरसीन येया. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. देखून हांव तुमकां विशव दितलो. म्हजें जूं तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजें लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तो तुमकां समाधान मेळटलें आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जूं वावोंक सुलभ आनी म्हजें वजें हाडू. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. पळया तुमी क्रिस्ताचे मनीस जाल्यार पयलें जोत म्हूण नासताले पळय गे. पाडे या पाडे रेडे. प्रेज द लॉर्ड. कोण घट्ट आसा पळय ताका बायल्यान बांदचे हाडले म्हळ्यार बोर ताका चड पडचो. प्रेज द लॉर्ड. ताका बोर चड पडचो. भितर इल्लो वीक आशिल्लो ताका भितरल्यान बांदचे. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक बोर आसलो बोर चड ताका प्रेशर पडचो कोणाक? भायर आसल्याक. भायल्यान ताणें ओडनोरचे. प्रेज द लॉर्ड. भितरलो तांत गुंवता. आज तुज्या आनी म्हज्या जिवितांत भायर जेजूक दवरला आनी ताचें एक जुवाचें खांद म्हज्या खांदार दिला. म्हाका तो व्हरून व्हरता. म्हाका तो व्हरता. कश्टांत, अनवरांत, पिडेशिडेंत, निराशपणांत, चलवणेंत तो आमकां व्हरता. प्रेज द लॉर्ड.
देखून म्हजी जू तुमचेर घेया म्हण सांगता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ते पासून मोग हो पळयल्यार तुमकां ते सोसूंक तांचे ना तितलो मोग तसो मोग चिंतना तुमच्या दोळ्यांनी दुकां येवंक आसात. कितलें तुमी रडोंक जातलें तसो मोग चिंतना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ताका गोत आसा ते कश्ट अनवर म्हाका एकल्याक व्हरूंक तांचे ना. देखून तो बायल्यान रावून ताचे म्हज्या जुवाक ताणें कान दिवन म्हाका तो व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. ते एक दृश्टांत पळय. कुरीस वयतना सिरेनसो सिमांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. सिरेनसो सिमांव ताका आदार दिलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. आज म्हज्या कश्टान म्हज्या जिवितांत आयिल्ल्या अनवरांनी पिड्याशिड्यांनी तो म्हाका आदार दिता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. म्हजो कुरीस ताणें घेतला. म्हज्या कांदात ताणें जू दवरून म्हाका तो आपोवन व्हरता. प्रेज द लॉर्ड. तुवें ताच्या जुवाक कांद दिजे. कांद दिना जाल्यार तुवें एकल्यान ते कश्ट तुज्या वराचे पडटात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून पयल्या सुवातेर जेजूच्या जुवाक कान दिवंक शिका. प्रेज द लॉर्ड. पोरवता बरी आयिल्ले कश्ट एका घडयेन ते हिम कदलांचे बरी खान दर्याक मेळयतलो. तुमकां सुटका दितलो. प्रेज द लॉर्ड. जेजूचो मोग वो जेजूची काकळ तुवें. देखून कश्ट येतना पिडा येतना थंय हांगा धांवा नाका. जेजू सांगत रावा. जेजूच्या जुवाक कान दिया आनी तो बळ्या आनी कलत्या काळजाचो. म्हजें जू तुमच्या कांदार घेया आनी म्हजे लागचें शिका. कित्याक हांव बळ्या आनी कलत्या काळजाचो आनी तुमकां समाधान मेळटलें. कित्याक म्हजें जू व्हांवोंक सुलभ आनी म्हजें वजें हाळू. कित्याक म्हजें वजें तो काण घेता. म्हजें जू तो काण घेता. देखून म्हाका हाळू. म्हाका म्हजे कश्ट म्हाका हाळू जातात. म्हजें वजें हाळू जाता. तें म्हजें कश्ट व्हांवोंक म्हाका सुलभ जाता. कित्याक आनी एका कुशीन जेजू आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 जू आमच्या वांजेलान 16 अध्याय 20 वाक्या अशें सांगता. जॉन चॅप्टर 16 वर्स 20. सतत हांव तुमकां सांगता तुमी सुस्कान रडतल्यात पूण संवसार तवळ खुशाल बरीत आसतलो. तुमी दुखेस्त जाता पूण तुमची दुखां संतोशान बदलतले. प्रेज द लॉर्ड. आतां ही पळया. इगर्जेंत 4 वरां मोर्न जाता. मोर्न येयल्ल्या बराक आजार जायना गे रेस्पेर जायना गे. जाता. ते खंयचें कॅन्सल करतात गे ना. ते प्रकृतीचे नियम. ते प्रकृतीचे नियम. संतोष आसल्या उपरांत दूख आसतल्यांत दूख आसल्या उपरांत संतोष आसतल्यांत उजवाडल्या उपरांत रात जातलीच. रात जाल्या उपरांत उजवाड येतलोच. हे प्रकृतीचे नियम. एकलो संतोष पावतना एकलो रडतात. पूण जेजू म्हणटा तुमी आतां संवसारान रडतात जाल्यार तुमकां संतोष पावोंक आसतलें. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कित्याक जेजूत तो आमचो संतोष जातलो. जेजूत आमची खुशी जातली. जेजूत आमचें सगळें अस्तित्व जातलो. तत्व आमचें थंय आमी ताचे थंय संपूर्ण थरान जातले. हांव एक जातले. हांव. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जेजू सांगता हांव तुमचे सैं जियेतां. तेन्ना हांव तुमचे थंय जियेतां. बाप म्हजे हांगा जियेता. देखून हांव आनी बाप दोगी येवन तुमचे थंय जियेता. आनी हांव आनी बाप जियेता आसतना पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता. देखून बाप पुत्र आनी पवित्र आत्मा तुमचे थंय जियेता आसतना तुमी आज एक सुरणी बाबार घेवंत कुटुंबाचें तुमी एक कुटुंब जावन आसात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. 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 देखून घट्ट रावा मगच्या भावा आनी भयणी. कश्टांत तुमी निराश जायनाकात. तुमी संतोष पावा. कित्याक मुखल्या दिसांनी तुमकां तो संतोष गॅरंटी मेळटलो. आज दूख आसा जावंक पुरो पूण फाल्यां संतोष खंडीत आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कश्ट आसतले ते कश्ट येनासतना जेजू काळें करता. कश्ट आयल्यार तुमकां त्या कश्टान तुमकां ट्रेन करता. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. तुमकां ट्रेनिंग तुमकां शिकयता आनी ते कश्ट तुमकां बऱ्याक पडशें करता. रोमाकाराचें पत्र सांगता 8 अध्याय 20 आनी 8 वाक्या. तुमच्या जिवितांत घडलेली हर एक घडितां जे कोणाक हांवें आपोवणें दिलां तांकां सौर संगती तांच्या बऱ्याक पडशें करतलो म्हणटा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक म्हणजे जांकां निश्चित केल्ल्या शेवटाक आपोवणें दिलां तांकां सर संगती देव तांच्या बऱ्याक पडशें करता म्हणून आमी जाणा. प्रेज द लॉर्ड. ह्या शिवाय आपणाचो मोग करतल्यांक जांकां निश्चित केल्ल्या शेवटाक आपोवणें दिलां तांकां देव तांच्या जिवितांत हर एक संगती बऱ्याक पडशें करतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. हालेलुया. हालेलुया.
देखून हांव ताका साक्ष म्हज्या जिवितांत म्हाका आयिल्ले कश्ट, म्हजे वयर आयिल्ले अनवार, म्हाका आयिल्ले ते रिणाचे भार, हांव सगळें म्हज्या बऱ्याक पडशें केलां. प्रेज द लॉर्ड. ताचे वरवीं, त्या कश्टा वरवीं, त्या निरासपणान, त्या सलमणे वरवीं, त्या वायटा वरवीं, वायट सवया वरवीं देवान म्हाका ट्रेन करून आज सगळें संतोशान हाडून पावयलां. कित्याक ते सगळे संगती म्हाका आज बऱ्याक पडशें केलां. ते संगती घडनातल्यो जाल्यार म्हज्या जिवितांत हांव देवा सत्सीन बिलकूल येतो ना. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. जर तुमकां कश्ट येनातले जाल्यार तुमी देवा सत्सीन बिलकूल येनात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. देखून कश्ट आयिल्ल्या वरवीं आज तुमकां बऱ्याक पडलां. कित्याक म्हळ्यार देवाचें उतर तुमी आयकलां, देवाच्या उतरा वरवीं तुमकां सुटका मेळ्ळ्या आनी त्या सुटके वरवीं आज देवाक तुमी परत संतोश पावोवन देवाक स्तुती करूंक शकतात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. जिवितांत हर एक बदलावण येतात मगाच्या भावा आनी भयणी. देखून कश्ट पुरा टेम्पररी, परमनंट नाही. परमनंट देवाची कृपा, देवाची काकूळ, देवाच्या बक्षान आहे. प्रेज द लॉर्ड. आनी देवाचो मोग ते परमनंट. चार संगती तुमी उडास दवरा. देवाचो मोग, देवाची कृपा, देवाच्या बक्षान, देवाची काकूळ, ते चार संगती परमनंट आमच्या जिवितांत आसात. ताचे मुखार कश्ट जैत व्हरूंक शकना. ताचे वयर तुमचे आयिल्ले सगळे अनवरां जैत व्हरूंक शकना. तुमचेर आयिल्ली पीड आसता ताचे वयर जैत व्हरूंक शकना. कित्याक एका A4 सायज पेपर कान घेया आनी सगळे तुमचे कश्ट पुरा बरया. सगळे कश्ट बरया. तुमी तुमचें नांव वयर घाला आनी बरें कर रेड मार्कान ते मार्क करा. सगळे तुमचे कश्ट पुरा बरया. काल तुमकां कश्ट आयल्यात बरया आनी फाटल्यान परती करया. ह्या सगळ्या कश्टांच्या की म्हजो देव वर्तो जावन आसा. फिनिश. बायबलान दवरा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया. पळया कितले कश्ट तुमी A4 सायजार बरयतात. बरया, बरें कर. हे म्हणजे कश्ट पुरा. कालें आसा, सलवण आसा, निरासपण आसा, आसा गोवाचे प्रॉब्लेम, बायलेचे प्रॉब्लेम, भुरगीं आहेत, हे पुरा पुरा बरें. आनी फाटल्यान व्हडल्या अक्षरांनी सकयल तावन वयर बरें आच्छा की वर्तो म्हजो देव जावन आसा. फिनीश करा प्रॉब्लेम. कान उडया जाय जाल्यार ते पेपर पेन उडोवन ते हुसाक जळोवन पळया. देव तुमचे सांगता आसा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. देखून कश्टांत देव तुमचे सांगता आसा. संतोष पावा. आनी देखून फिलिपिकारां बरयलें पत्र 4 अध्याय 4 वाक्य सांगता संतोष पावा. परतेनी हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 एंडींग आमी करता. पळया कितें करचें आमी. फिलिपियन्स चॅप्टर 4 वर्स 4 संतोष पावा. हांव तुमकां सांगता, परतेनी हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. सदांच तुमी संतोष पावा. परतेन हांव सांगता संतोष पावा. कश्ट, अनवार, पिडा त्या जाग्यार सोडून सोडा. ताका हायलायट करूंक वचनाकात. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. कश्ट तुमचो देव न्हय. प्रेज द लॉर्ड. देवाळे वो संतोष दिवचो. सोमयातय सदांच तुमी कोणातय संतोष पावचे. सोमयातय संवसारान संतोष पावचे न्ही. सोमया सगळ्यां संतोष पावा. परतेन हांव तुमकां सांगता संतोष पावा. हाचे सांगता सोमयात सांगता आमी संतोष पावल्यार आमचे कश्ट, अनवार, पिडा शिडा आज आसले थोड्याच तेंपान नपयस जाताले. तुमकां कळयतच ना ते कश्ट तुमचे तान कशे गेले गे म्हणून. ते पाशार जावन गेले. प्रेज द लॉर्ड. इस्रायल परजा 40 वर्सां त्या अरण्यान पाशार जाल्ले बरी. थोड्याच घडयांनी तुमचे कश्ट बरी आर जावन जाताले आनी बसायल्या गांवा पावतल्या तुमच्या जिवितांत संतोष आसतलो. प्रेज द लॉर्ड. हालेलुया. देखून सगळे आमी उबे रावया. देवाचे माय मामी ह्या वेळार वाखण या. एकेडीवर दोन्ही हात तुमच्या काळजाचेर दवरा. सगळे म्हजे कश्ट जेजो हांव तुका भेटोवन दिता. जेजो आसता म्हजे कश्ट ते कश्ट जावन उरचे नात. ते कश्ट सुमया तुका हांवें समर्पण करून दिल्या. जेजो तुजे सांगता जी येता. तुजे सांगता हांव संतोष पावता. परत्यांनी तुवें सांगलें संतोष पाव म्हणून हांव संतोष पावता. तुजो संतोष म्हजो संतोष जावं दी. तुजी कृपा म्हजी कृपा म्हाका मेळोवन दी. तुजे बक्षाने म्हाका मेळोवन दी. तुजी शांती म्हाका मेळोवन दी. तुजो मोग म्हज्या काळजांत पेटोवन दी जेजू. आनी तुजे सांगता जिवनची कृपा आदार तूं आमकां फावो कर जेजू म्हूण मागता. हालेलुया, 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 हालेलुया. शदर बाबा कल बर दग शंदर बर कर बल कल जीसस. In the mighty anointing of the Holy Spirit come on. In the name of Jesus. Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Shadhar bar kal bar dag shandar bar kar bal kal Jesus. Thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord, thank you Lord. सगळं तुम्ही समर्पण कर दिया. तुमचे पिडा आशिल्ला, तुमचे कश्ट, तुमचे अनवार, तुमचे निरासपण सगळे जेजूक समर्पण करूया. सगळे आमी पवित्र आत्म्याक आपोवया. पेंतेकोस्ताच्या
उमरार आमी आसा पवित्र आत्मा आमचेर सगळ्यांचेर देवण दिता जाल्यार आमचे कश्ट अनवार तो निवारतलो आमचे ताव आमची दूख आमची कश्ट आमची पिडा आशिल्ला तो आमचे तावन काडटलो बरवोसो दवरया भावार्थ दवरया सोम्याचेर सोम्या एक दीस नाल्यार एक दीस म्हाका सुटका दितलो सोम्या खंडीत जावं आनी तो बेगीच दितलोय कानानगरी लग्नान तुवें अजाप केले तुजो वेळ येवना म्हणून सांगले जाल्यार तो वेळ लागगी आनी ते अजापान अद्भुतां केली तशेंच म्हज्या जिवितांत जेजू तुवें म्हाका आपडूंक तुवें म्हाका गूण करूंक तुजो मोग म्हाका अनुभव करूंक दिवं आनी की म्हज्या जिवितांत लेट आसा जाल्यार पयस आसा ते वेळ घडी लागीं आनी आजत जेजू म्हाका तूं आपड जेजू म्हाका आपड जेजू म्हाका गूण कर जेजू तू दुनिया म्हाका तुज्या पवित्र आत्म्यान भर जेजू ये तू सोम्या दैवीक सत्यान म्हाका भर जेजू आपड जेजू पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सुखा काळीज म्हजें ताणेला तुका म्हजें आशेला तुका काळीज म्हजें ताणेला तुका म्हजें आशेला तुका ए तूं सोम्या ए तूं दलिया ए तूं दलिया ए तूं सोम्या पावय म्हाका सर्गीच्या सोका पावय म्हाका सर्गीच्या सोका काळीज म्हजें ताणेला तुका म्हजें आशेला तुका काळीज म्हजें ताणेला तुका म्हजें आशेला तुका तुझ्या जिवितांत कितें पुरा उणें पडलां तें सोमी भरती कर दितलो कशें अरण्यांत लोक भुकेताना तांकां मान्नाक दिलें कशें ती ताण येताना तांकां घडपाताना उदक दिलें आज तो तूं सोमी तुमच्या हर एका गरजांनी तो पावतलो उदारपणी पावतलो कितें सुद्दां तुमकां उणें पडनासतना सगळें भरती कर दितलो तुमच्या लेसांनी तो दामून 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 भरून दितलो ताची कृपा ताची काकूळट विशेष तरेन आमकां तो दितलो ताचो पवित्र आत्मा आमकां दितलो त्या पवित्र आत्म्याच्या सत्यान आमी बरी ह्या वेळार तुवें मन्नाका वयले कडपातावन तुवें उदक वाळयले अरण्यान तुवें मन्नाका वयले कडपातावन तुवें उदक वाळयले तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या तान भूक तांबयल्या सर्गीच्या आत्म्या दिवळ म्हज्या भुकेल्ल्या काळजा दिवळ म्हज्या भुकेल्ल्या काळजा काळीज म्हजें ताणेलां तुका आशेलां तुका काळीज म्हजें ताणेलां तुका म्हजें आशेलां तुका सिनाय पर्वतार देवून तूं आयलोय जळच्या बोल्यात हांव तूं लयलोय सिनाय पर्वतार देवण तूं आयलो जळत्या बोल्यात हांव तूं उलयलोय म्हजे लागीं उलयल्या आत्म्या मोयजे लागीं उलयल्या आत्म्या उतरान तुज्या भर म्हज्या मना उतराण तुज्या
भर माझ्या मना काळीज मोजे ताणेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे ताणेला तुका मन मोजे आशेला तुका तुझी सकत आमचे दैवाळे पवित्र आत्म्या तुझी दया आमच्या वयर दाखय पवित्र आत्म्या आमकां तुज्या सक्तेन भर पवित्र आत्म्या ह्या संवसारांत आमी एक नितळ निर्मळ जिणी जिवंक देवाक संतोषपरीत करचे बाबा जिणी जिवंक आमकां कृपा दी पवित्र आत्म्या तुजी सक्ती भर तुझे उतार आमकां नियाळ करूंक आमकां तुझे उतार शिकय पवित्र आत्म्या तुझ्या उतराची सकत आमचे थंय वाडयस पवित्र आत्म्या तूं आमचे संगत आसाय पवित्र आत्म्या तूं आमकां आतां बरी सोडून वचनाय बगार तूं आमचे संगत सदां काळ आसतलोय म्हणून जेजून भासावणी दिल्या हे पवित्र आत्म्या तूं आमच्या संगत राव पवित्र आत्म्या आमच्या कुटुंबांत राव पवित्र आत्म्या आमच्या भुरग्यांच्या जिवितांत राव पवित्र आत्म्या आमच्या युवकांच्या जिवितांत राव पवित्र आत्म्या आमकां तूंच चलय पवित्र आत्म्या दैवीक शक्तीन आमकां भर पवित्र आत्म्या खंतीन भरलेल्या तुवे बुजयले पिडेंत असलेल्या तुवे गुण केले खंतीन भरलेल्या तुवे बुजयले पिडेंत असलेल्या तुवे गुण केले पयस कर मोजे खंत बेजाराय पयस कर मोदी कंत बेजाराय दितो म्हाका तुजी दिससाय दितो म्हाका तुजी दिससाय काळीज मोजे ताणेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे ताणेला तुका मन मोजे आशेला तुका एतूच कम्या एतून दुनिया एतून दुनिया एतून सोम्या पावय म्हाका त्या सर्गीच्या सोका पावय म्हाका सर्गीच्या सोका काळीज मोजे ताणेला तुका मन मोजे आशेला तुका काळीज मोजे ताणेला तुका मन मोजे आशेला तुका Hallelujah, hallelujah. Let your fire blow, Lord Jesus. Hallelujah. Oh, Holy Spirit of God, anoint us with your fire. Anoint us with your fire. Anoint us with your fire. Hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Hallelujah. Hallelujah, 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 hallelujah. Ya ra 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 ya li ra 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 ba ba ba. Hey da ra da ra kalavara da gasha. Hey da ra ra kalavara da gasha. Hallelujah, 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 hallelujah. Wa ra da ra ba ba ra kha ba. Hey da ra ra kalavara da gasha. Sha da ra ra kalavara da gasha. Shan da ra ra kalavara da gasha. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise you, Lord, glorify, mighty God, hallelujah. Worship, Lord Jesus. Thank you, Lord, thank you, Lord, thank you, Lord. Praise